की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडसून आमच्या गोंयकारांच्या हेका लागून जे कांयच दिवंक ना, म्हणजे प्रत्येक गजालीक एक 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 करून एका एका शब्दाक लागून जीएसटी लायिल्लो आसा। वायट दिसता की जीएसटी लावन लावन भितुरल्या भितूर गरीब लोकांक खाता, जाल्यार लोकांनी करप कितें? 12 लाखाचो हो शो दाखयला लागून तेतून कांयच दिलेलें ना। गोंयच्या बद्दल प्रश्नच ना, थंयसर एकूय तेंचो असो विशय ना जेणे करून ते गोंयाक लागून मेळ्ळे म्हणून। आनी सरकार आमचें आसा पळय ते सगळे सायलेंट आसा की आमकां कांय मेळोंक ना म्हणून, ना तेंची स्तुती करूंक तेंच्यांनी, ना आपल्याक कांय ना म्हणून मेळोंक ना, पश्चातापूय करूंक ना तेंच्यांनी। म्हाका एक सांगीन दिसता, 12 लाख जाल्या उपरांत त्या 12 लाखाच्या एका टॅक्स ना म्हणटा, बरोबर आसा। 12 लाख जे इन्कम आसा वर्साची तेका टॅक्स ना म्हणून। जीएसटी तुमी खंय खंय लायले? दूध, जे भुरगे दूध पितात त्या दुधात तुम्ही जीएसटी लायिल्ली आसा। दुसरी गजाल आसा, भुरग्याचे स्कॉलाची जी पेन आसा, बूक आहा, कितें कितें वस्तू भुरग्यांक स्कुलाक जे मटेरियल जाय आसता तेका जीएसटी लावचें ना म्हटलेले, पण तेकाय बी जीएसटी लायली। तिसरी गजाल आसा, बाजारात भाजी, तांकां प्रत्येक गजालीक एक 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 करून एका एका शब्दाक लागून जीएसटी लायिल्लो आसा। ह्या 12 लाखाचे तुम्ही 1.5-2 लाख तुम्ही अशें खाता। दुकानात जर वचत बारीकशे गोष्टी आसात तेका एक्स्ट्रा जे हेजेर बरयले तेजेर एक्स्ट्रा करून जीएसटी घेता, दुकानवालो आपल्याक जाय तशी जीएसटी घेता, जाल्यार लोकांनी करप कितें? 12 लाखाचो हो शो दाखयला, लोकांक शो दाखयला की 12 लाखाचे तुमकां वर्साची आसा, तुमकां टॅक्स ना म्हणून, पण डबल इन जीएसटीच्या मार्फत काडटा तेजे कितें? वखदां जे सिनियर सिटीजनांक वखद आसा, कितें आसा, तेतूनय कांय ना। बायलांक लागून दुसरी गजाल एक आसा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडसून आमच्या गोंयकारांच्या हेका लागून जे कांयच दिवंक ना, म्हणजे ग्रह आधाराक लागून आमकां वाडोवन मेळटले आसले ते ना, आमचे म्हयन्याचे तांकां मंथली हे मेळटात सिनियर सिटीजनांक ते ना, सिनियर सिटीजनांक वखदांक लागून आसा ते ना, कितें तेंच्यांनी हें केलें ना। आनी सरकार आमचे वग्गी रावलेले आसा, कांयच तेज्या बद्दल उलयलें ना। वायट दिसता की जीएसटी लावन लावन भितुरल्या भितूर गरीब लोकांक खाता, गरीब लोकांक हेतून खाता। बिझनेसमॅन आसा तो जर सेंट्रलाक जर गव्हर्नमेंटाक जर टॅक्स भरता जायत तेका होलसेलवालो तेका टॅक्स दिता, जीएसटी दिता, तेका लागून तो जो मेन आसा तेका ते मेळटा, मागीर तो काडटा आनी दुकानदाराक दिता, दुकानकार जीएसटी लायता आनी आम जनताक दिता, तेन्ना कितें? आम जनताच बाकीच्या कोणे फारीक करपाचें ना। आनी 12 लाखाची इन्कम आसा तेकाच हें आसा म्हणटा, अशें करून 500-1000 रुपया जेन्ना लोकांक ब्लॅक मनी आसा पळय तो जेन्ना भायर हाडटा म्हणून सांगले, तेजेरूय कांय हेंचें हें ना। एका दुकानार आमी वयतात पणजेच्याच, जाल्यार तो बेकरीवालो सांगता आमकां की आपूण गुगल पेमेंट घेयना म्हणून, कित्याक? तेका गव्हर्नमेंटाक पेमेंट दाखोवपाचो ना। अशें करून लोकांचो भितुरल्या भितूर कोण खाता त्या लोकांचे सुशेगाद भरता, आनी गरीब जनता कित्याक जी हे जीएसटी भरून भरून दुधार जावं आनी वखदात जावं सगळ्या बाबतीन भरून भरून जीएसटीचे हितून कशेंय करून सरकार 12 लाखच्या परस हे सुबेज काडटा अशें आमकां दिसता। कांयच तेंच्यांनी अशें दाखोवंक ना, इवन लेडिसांक महिलांक लागून तेंच्यांनी अशें कांय हें करूंक ना अशें दिसता आमकां। सिलिंडराच्या बाबतीन तेणें कांय आमकां उलोवंक ना, ह्या हितून आमकां कमी, म्हणजे किचन आमचें ऑलरेडी म्हागा परस ते महाग जाला अशें आमकां दिसता। गव्हर्नमेंट सर्वंट पळय आसा, एक सादोसो मनीस, तेजे कडसून सुद्दां वर्सान एकदां तुमी टॅक्स 12 लाख म्हणजे तेंचे कशें 12 लाख तेजे तेणें ते स्पश्टीकरण तेणें वेवस्थीत दिवंक ना, स्पश्टीकरण तेणें दिवंक ना। गरीब जनता जी एक बायल शेतान आपलें कितें तरी पीक काडटली, बाजारांत वचून ती विकपाक बसता, जाल्यार म्युन्सिपालिटी सांगता तुका जीएसटी वांगडा दिवचें पडटा म्हणटा, ते तो आपलें बील मारता, सोफा मारता तो। मागीर त्या बायलेन आपल्या शेतान काम करप, आपलें हें करप, आनी परत आसा त्या गव्हर्नमेंटाक जीएसटी, म्हणजे पिवपाचें हें कोणाक आसा? फक्त गरीब जनताक पिवपाचो आसा असो आमकां बजेट दिसता, आनी ताका कोणाक काय दिसता।